So guys, this is the first outfit that I tried. आणि गाइस आता मी येले मारपा शुगर केन ज्यूस मिठाप इथे सगळी हे त्याला जाऊ ओके. हॅलो पीपल, गुड मॉर्निंग. योगा तुका सगळ्यांक जायचे ब्लॉगाक ओके. सॉल्व तुम सगळी हाय म्हण टिकटाक, आम्ही हाय सगळी बरी. आणि या गाइस दॅट्स इट. आता हांव इथे साशा ड्रॉप करपा स्कूलाक गायकोची कडे. सो तिका बीफ ऑर्डर दिल्या आणि ते मागीर घेवपाचे आनी वचपा घरान दाखयता तुमकां आयज दीस कितें जाता, कितें मातशें प्लॅन आहा, कितें कितें केलोलें ओके. मातशें बारीकशी आउटफीट शॉपिंगाकूय वचपा जाय मेळटलें, टायम मेळटलो वयतलें. सो दाखयता तुमकां आनी स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट द व्लॉग स्टार्टेड. सो मी पण गेले हिंगसो हांती घरा. सो साशा बी ड्रॉप करून पावले घरा ओके. आनी आतां बसलेले ब्रेकफास्ट करपाक आनी वाटी येता आसता हाडलें ओके समोसा. आनी ताका म्हणटा बगर घेवन दिलो, तेंय गेलें स्कूल. आनी हेंय हाडा येता आसतना बीफ हाड मसाला. सो ते आतां केदो करपा तें. सो या गायज मेळटा तुमकां मुखार. आनी गान शायना येयला म्हणटा तें ड्युटी गेलो आहा. सो तें येयला म्हणटा म्हाका मातशें एक न्यू शॉपाचेर वचपा जाय. सो तें थिंगा मातशें वयता एक आउटफीट मरे मेळटा जाल्यार ओके. सो या तुमचो चोयलो आसा शूज गेल्ले ते मरून ते दिसा. सो तेजे कितें मॅच जाता सो मोस्टली ब्लॅक न्हू जावं वायट कितें जावं मरून. सो या कितें जाता तें. आनीक या सो दाखयता तुमकां खूंय वयताय ती. आनीक दाखयता तुमकां दिसूय कितको वयता तो मुखार मेळ्ळा. आनी म्हाका इवनींग म्हणटा एक क्लायंटा मेळपा वचपा जाय. सो तेंगे थिंगा वयता. सो ती कम्फर्टेबल आहाय जावं मागीर तुमकां ब्लॉगाचेर घेता ओके. आनीक या दॅट्स इट फॉर द डे एंड लेट्स सी देर आर एनी मोर प्लॅन्स मुखार सांगत तुमकां. स्टे ट्यून्ड आनी मेळ्या मुखार. आत मेळटा तुमकां ओके. आनी आतां आमी येयल्ली बारीकशें नामेलीन पावलें. बारीकशें शॉपिंग करपाचो या कितें मेळटें. मी ऑलरेडी चोयन 2 आउटफीट चोयले चोय. दोनी ब्लॅक स्कर्ट तेजे टॉप अशें आहा आनी एक हातें कॉट सेट अशें. येते आतां ट्राय करता आनी लायक जाता मागीर घेता ओके. आनी चायना हाडा हेचें लोकत येयला म्हजे बारा मातशें यो म्हणटा काय आपयला. सो या दॅट्स दी अपडेट फॉर नाव. ओके काय सांगता तुमकां ओके कितें केलें ओके. स्टे ट्यून्ड आनी म्हाका मेळटा तुमकां. So guys, this is the first outfit that I tried. The evening drips like honey, oh so And let me now try the second one. a saxophone whispers And where this is the second shadows one. go. Gentle piano paints the twilight's hue as cobblestones sigh. So people, I'm some by Sally and I purchased for myself कितें तो माय कॉटले ओके. सो दोन्ही मोदा एक केला आउटफिट आनी एक सो गेले आनी आतां मी वयताय घरा. आनी गायज आतां मी येयलें मारपा शुगर केन ज्यूस. सो आमगे म्हणटें जालें गायज बारीकशें शॉपिंग. आनी आतां आमी चोय रावले मारपा शुगर केन ज्यूस आमगे स्वताचे जाग्याचेर. म्हाजे मातली वयतली घरा आनी या वॉट इज देयर फॉर लंच. A little longer than a few minutes later. सो बी वेलेच म्हणटा हांव पावलें घरा ओके. आनी काडे एक आउटफीट हाडा थिंगसोन ब्लॅक कलराचे. दोनी ब्लॅक आनी एक हाडा थिंगसोन. सो तें घायल म्हणटरी मागीर सांगत तुमकां ओके दाखयता. आनीक वाटे मारलो शुगर केन ज्यूस तुमचो ते स्टॉपाचेर रावलो बगर आमकां जायना येवपा पोतून घरा. आनीक शायना म्हणटा तेशीसो धाडे ते एक्चुली आमी एक्चुली गेली शायनागे बायक सामकी करपा दिवपा ओके. सो ती दिली आनी आतां ती जाल म्हणटा तेका सांगिल्लें मातशें वोस आनी सोमतें साशा पिकअप कर म्हूण. ते ऑलरेडी 1:30 येस जाल्ली. सो आतां हांव मातशें कोता कुकींग रांदपाचें ऑर्डर केल्लें वोदांत कोता वचोन. सो या गायज तें करया. आनीक आज इवनींग म्हणटा आमगे इन्विटेशन फॉर बर्थडे 21st बर्थडे. सो आमगेलें एक फ्रेंड तें सो आमी वयतलीं थिंगा मार्या हॉलाक. सो येस मागीर दाखयता तुमकां. आनीक या थँक्यू सो मच तुमी जायत जाणां चायना हें जालें तेगे खबर बी घेयली. थँक्यू तुमकां. सो या दॅट्स इट गायज. आनीक कितें आहा तुमकां सांगपाक. आनीक स्टे ट्यून्ड आमगे हे संडे एक चॅलेंज येतली ती चोवपा रावाय तुमी. संडे ब्लॉगूय चोया तितून चॅलेंजूय येतली ती चोय. सो बरी एक्सायटींग आहा ओके. आनीक या आतां वयता मातशें कोता कुकींग आनी तुमकां सोमतें मेळटा मागीर. पीपल सो यें फास्ट केलो फ्रायड रायस केला ओके. सगळें कट बी कोन्न गेल्ले हांव तुमकां कांय दाखयना कित्याक सगळें फास्ट केलें कित्याक साशा येवपा आसलो न्हू. आनीक
सायडीन केल्या आणि प्रॉन्स केले ते थोडीशी केल्या आता खावपाक सो येस आता दिवपाचो प्लेट प्रॉन मंचुरियन असते ओके आणि दिवपाचो प्लेट Later that day. पीपल सो हेचे तुमकां मेळटा ओके आनी जेन बीन जाल्यार तुमी चोयला आसतलें जेवपाक कितें केला ते सो आयज आमी केलो फ्रायड रायस आनी प्रॉन मंचुरियन तुमी चोयलें तेश कोन आनी रेसिपी तुमी सांगेल तेश कोन आनी चड कांय काडपा मेळना गायस कित्याक थिंगसो येयली तुमी चोयलें आमी थिंग शॉपाचेर गेलो ते सो थिंगसो येयली आनी साशाय मागीर येवपा वगत जालें सो तेका फास्ट केलें सगळें कटपट करून दवरलें पयलेंच सो या जालें आनी आतां हांवें मातशें न्हेसोलां ओके आनी आतां भायर सोता मेळपा वचपा मुगे क्लायंटाक ओके सो कोलवा म्हळ्यार या कोलवा बेतालबाती मेशें सो थिंग वयता तेका मेळपा आनी तेगे 21st बर्थडे होस्ट करपा हांव इन अ फ्यू डेज सो ते म्हणपा लागलें मेळया म्हणून सो तेका मेळटा आनी येता आनी मागीर म्हणटा वचपा जाय फंक्शनाक ओके सो तेका मागीर तेची गिफ्ट कितें घेता तो वचून बर्थडे गेलाक सो या गायस मेळटा 4:15 तेंका पावपा जाय तेंगे थिंग आनी 4 इस जालीं ओके सो चोया कितें आहा तें आनी मेळ्या तेका ओके इफ दे आर कम्फर्टेबल देन आय एम गोना टेक देम इन द व्लॉग अदरवायज चोया कितें काडपा मेळटा सो चलया आमी आनी तुमकां वता लेट्स गो Rolling down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the west where it's at. Elanda binak go. Enjoy guys. Ago तेच तुगे जायतो ब्लॉग येतलो बिनाक तू सो पीपल आमगे जालो मिटअप हेचे लंचागे सिस्टर ऑड्री आनी निकिता आनी बर्थडे गर्ल म्हणटा धांवले भितर ते सोमते बर्थडे दिसा ब्लॉगार रावतली सो मिटअप वॉज गुड हॅड अ गुड टायम आनी बरें चलें ओके तुमकां सगळ्या मेळ सो बाय बाय सी ऑल एट होम ओके मेळ तुमकां मागीर A few moments later. पीपल इचे आतां आमी येयले फंक्शनाक हाय म्हळ्यार मुगो आमगे एक कॉमन फ्रेंड आहा तेगेले आज 21st बर्थडे सो वी हॅव कम फॉर हर बर्थडे रायट मागीर मारया हॉल सांगले आनी एक आउटफिट मेळटा Okay, let's go. We're clapping now, ladies and gentlemen. Every one of you. I'm that knows that my son forever as he comes the day. पीपल तुम दाखवायचं ओके आणि परे कोण आहे ती आता अरे बरेला गायज कोण मेळटे म्हाका त्याच देवलोय ना बट इतीक सोमा कोण आसता ते सो पार्टी जाली काबार अरे आतां आमी वयताय घरा आनी आयज न्हू म्हाका सामकी जायती ना मेळ्ळी फंक्शनाक सो अशेंच आतां वयताय घरा बर्थडे वेळ पुरी मागीर व्हरून नेट मारया होत देखो बेको काटा अशी सगळ्यांक आनी तुमगे आउटफिट दाखोवपा मेळटा दाखयता म्हाका पीपल आमी इथे पावली घरा ओके आनी काय नाही सो ब्लॉग करूया आमी काबार आनी मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगाक चोयला सो तुमी कितको गेलतो आयचो दीस आनी समज तो व्लॉग लायक जाल म्हूण आतां तुमी एंडा देखो रावल म्हूण थँक्यू आनी चॅनलाचेर तुमी न्यू आहाय तर चॅनल कराय सबस्क्रायब लायक कराय शेअर कराय आनी मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगाक ओके अंटील देन मोग आसू टेक केअर आनी बाय बाय